आम्ही जिताक सपोर्ट करता आणि सगळ्या विनोदकारांनी त्याका सपोर्ट करपाचो आणि जिखून हाडपाचे इतले राव मागता। कॅम्पेनिंग सुरू आसा आणि बऱ्यापैकी आमकां एक प्रतिसाद मेळ्ळो आसा। घराघरान वयता ते लोकांचे प्रश्न आहा ते आमचे सर आमचे आयकून घेता आणि तेंचे सॉल्वय करतलो तो। लोकांनी हांव विनोडच्या लोकांक तशेंच मांद्रेच्या सगळ्या लोकांक एक उलो घालता आणि सांगता की जित आरोलकराक त्या फाटल्यान रावन ताका सपोर्ट करया आणि ताका निवडून हाडया आणि हे जे उडके मारता तांकां घरा बसोवया। कार्यकर्तो तो जिताक सपोर्ट करता, सो हांव सगळ्या विनोडकारांक सांगूंक सोदता की सगळ्यांनी ताका सपोर्ट करपाचो। आज आमी विनोड्या गांवांत आमचे डोर टू डोर सुरू केल्ले आसा। तुमकां खबर आसा ही निवडणूक ही आमचेर लादलेली निवडणूक आसा। ही निवडणुकीक आमकां इच्छा नासतना आमकां निवडणुकीन एक संधी दिवपाचो प्रयत्न केल्लो आसा। हो संदेचो आमी पुरेपूर फायदो घेतलो। जाका जर तसा दिसत जाल्यार म्हाका दिसता हे संदेचो आमकां पुरेपूर फायदो मेळटलो आणि ह्या आमी निवडणुकीत आमचो एक असो विजय जातलो की इतिहास घडटलो मांद्रे मतदारसंघात की एक इंडिपेंडंट हो निवडून हे आमच्या सगळ्या मांद्रे मतदारसंघात आमचेर एक विश्वास दाखोवन आमकां एक ही निवडणूक लढोवन आमकां बरो फायदो तेचो जातलो आणि तो अवश्य लोक हेचेर विचार करतले आणि लोकांनी म्हाका दिसता एक विचार करूनच घेवपाक जाय हेचो। हांचे घर घर चलो अभियान आमी आज विनोडा पाविल्ले आसा। विनोडा ह्या ल्हानशे गांवांत आज मोठ्या संख्येन लोक उपस्थित उत्स्फूर्तपणे भायर सरलेलो आसा जित आरोलकराक सपोर्ट करपाक। आज मोठ्या संख्येन महिला पुरुष सगळे जाण येवन जिताक एक इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट ह्या फावटी जिखून हाडपा खातीर प्रयत्न करतात आणि अशें दिसतात की हो सपोर्ट पळयतकूच की जिताचो विजय हो निश्चित आसा। ह्या फावटी मांद्रे मतदारसंघात लोकांनी निश्चितच थारायिल्लें आसा की काँग्रेस आनी BJP पळोवन जाल्ली आतां ह्या फावटी एक बदल करूया आणि एक इंडिपेंडंट निवडून हाडून एक इतिहास घडोवपाचो लोकांचो विचार स्पश्ट दिसता। विनोडांत घराघरां फिरतना आमकां उत्स्फूर्त लोकांचो उमेद सगळ्यांची एक इच्छा आसा की बदल जावचो हें दिसून येता आणि ह्याच बळाचेर आमी फुडें मजल मारीत आसा। जवळ जवळ 90% मांद्रे मतदारसंघ आमी भोंवून काडिल्लो आसा। पहिली फेरी प्रचाराची संपूंक आयिल्ली आसा। जशें भाभीन सांगलां तशेंच हांव तेच मागता की आमी आतां जिता फाटल्यान आसाच आणि आमी सगळ्यांनी ताका निवडून हाडपाचें इतलेंच हांव मागता। नमस्कार। आज जित आरोलकर आमच्याच गांवाचो एक नातू जी ताका ह्या गांवा मध्ये भरपूर आपुलकी आसा की मामाचें घर हें सगळ्यांक प्रिय आसता आणि ते ताका बी प्रिय आसता आणि आज तो त्या स्वता अपेक्षा उबो रावन आयज आमी तेच्या मागे रावले तर खरो असो एक कांय क्रांती घडटली की ज्या मंत्र्यांनी किंवा कोणी करूंक ना ते करून दाखयले। आज ते पर्यंत ते आतां पर्यंत जे करीत गेले जे आजपर्यंत लोकसेवा तुम्ही किती जे इन्सिडेंट बघले असतले। मांद्रे मतदारसंघातील जो बिरनोडा जो एक गाव आसा त्या गावान आयज घर घर चलो अभियान जे अपक्ष उमेदवार जित आरोलकर हांच्यांनी सुरवात केलेली आसा। आज सकाळी 9 पासून जाल्लेली ही सुरवात सांज पर्यंत चलतली अशी माहिती जित आरोलकर यांनी दिलेली आसा। आणि जर पळोवपाची जर गोष्ट जी आसा जाल्यार मोठ्या प्रमाणात जे कार्यकर्ते आसात जे महिला वर्ग जे आसा ह्यो फाटल्यान घर घर चलो अभियानान त्यांच्या बरोबर आसा।